आज आम्ही मांद्र्या वतात. जीत आरोलकर आसात आमचे बरोबर, जाणी कोविड केअर सेंटर इनॉग्रेट केला. जीत वेलकम. किती आशिल्ली आयडिया हाजी फाटल्यान आणि एक मुखार किती करपाचो प्लान आसा? पळय, सगळ्यात पयलीं म्हटल्यार आयसोलेशन सेंटर हे सगळ्या कॉन्स्टिट्युन्सीची आसपाची गरज आहा. आयज एव्हरी इव्हनिंग जाल्यार नाल्यार मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग म्हाका फोन येतात की जीएमसीन बेड ना आणि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान बेडी ना आणि लोक भायर रावतात. काल राती सुद्धा म्हाका फोन येयलो की ऑक्सिजन भायर दवरला आणि ऑक्सिजन लायतात म्हणून एडमिशन मेळना खंयसरूच. तो आता जेन्ना पॉझिटिव्ह केस जाता, कोणी पॉझिटिव्ह जाता तेन्ना होम आयसोलेशनान दवरपाची गरज आसता. आता होम आयसोलेशन हांगासर अशे थोड्यांची परिस्थिती आहा की फॅमिली व्हडली आहा, घर धाकटें, एकूच टॉयलेट घरान, आणि जर एक पॉझिटिव्ह जालो जाल्यार तेका दवरप खंय? तो जर घरान रावलो जाल्यार बाकीचे सगळे इफेक्टेड जातात, सगळी पॉझिटिव्ह जातात. तेका लागून आमी हे आयसोलेशन सेंटर आयज स्टार्ट केला 24 बेडांचे, आणि आनीकूय आमकां 10 बेड्स एडिशनल करूंक मेळटात हांगासर. तो हे केला कारण इतकें की ही जे पॉझिटिव्हिटी रेट वयर चडटा ती खंय तरी सकयल देवपाची आणि कंट्रोलान हाडपाची म्हणून. किती आसतले आयसोलेशन सेंटरा भितर? फॅसिलिटीज किती आसतल्यो? जेवण, खाण, टॉयलेट्स? प्लीज टेल अस मोर. सगळ्या पेशंटांक इंडिपेंडंटली एक रूम आहा, ताका इंडिपेंडंटली टॉयलेट आहा. जेवण म्हणटात ते तांकां फ्री हांगासर आमी प्रोवायड करतात. परत 24 आवर्स नर्स हांगा वेल एक्सपिरियन्स नर्सीस दवरल्यात जे 24 आवर्स हांगासर आसतले पेशंटाची केअर घेवपाक. ते डायबिटीज पेशंट कोण आहा तेंचे डायबिटीज चेक करतले, प्रेशर चेक करतले, परते तेंचे ऑक्सिजन लेवल प्रत्येक टायमाचेर चेक करतले, जेणे करून पेशंट म्हणटा तो हांगाच्यान बरो जावन भायर सरपाचो. तेका आनी 24 आवर्स ड्रायव्हर आणि अँब्युलन्स हांगासर अवेलेबल आहा. जर एमर्जन्सी जर चड सिरियस जालो जाल्यार तेका आमकां शिफ्ट करपाक प्रोविजन केल्ले आसा. तरी ते हे आसतना सुद्दां आमी एव्हरी ट्युजडे वेनसडे एंटीजन टेस्टिंग हांगासर आमी फ्री ऑफ कॉस्ट मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीक दवरले. जे आयज आमी पळोवंक गेल्यार केरी, मांद्रे, हरमल हे कोस्टल बेल्टीक टेस्टिंगेक आमकां तुया हॉस्पिटलान वयचें पडटा, जे पेडण्या बॉर्डरीर पडटा, आणि कमीत कमी 18-20 किलोमीटर पेशंटांक ट्रॅव्हल करचें पडटा. थंय टेस्टिंगेक लायनीन रावचें पडटा. जर सिम्टमॅटीक आहात जाल्यार तो सीक आहा, जोर येयलो, एका लायनीन कितलीं वरां म्हणून रावतलो. म्हणून म्हाका दिसता सरकारान तरी अशें करूंक जाय आसलें की एव्हरी विलेज जावं नाल्यार एव्हरी 2-3 विलेजीस एकठांय करून तेंच्यानी एक सेंटर, एक टेस्टिंग एंटीजन टेस्टिंग तरी करपाक जाय आसलें. आता वॅक्सिन दितात, वॅक्सिनाकूय तेंच्यानी तशेंच करूंक जाय. एक सेंटर, आणि आख्खे पेडणे तालुका 1 लाख पॉप्युलेशन आहा आख्ख्या पेडणे तालुक्यात 2 कॉन्स्टिट्युन्सी धरून, आणि इतल्या लोकांक वचत ते आमकां पॉझिटिव्ह मेळटात. एव्हरी एक घर सोडलेले पॉझिटिव्ह. लोक भियोन भायर सरानात. आयज वतात तांकां जोर येता, सिम्टम सगळ्यांक आहात, पूण वचपाक भियेतात, थोडे लजतात. हे विशय आहात. हे खंय तरी आमी अवेअरनेस करपाची गरज आहा. आयज सगळेच आमी जर सरकाराचेर सोडले जाल्यार आमी करप कितें? सरकारूच सगळें करतलो आणि आमी तेची टिका करतले अशें जावंक जायना. आयज गरज आहा एंटायर पॉलिटिकल लिडर्स जावं आमचे एक्टिविस्ट जावं सगळे एकठांय येवंक जाय. कित्याक आयज गोंया म्हणटात ते आयज प्रॉब्लमान आहा, आणि सेफ करतलो जाल्यार सगळे पॉलिटिशियन जावं सगळे पॉलिटिकल पार्टी एकी कडेन येवन गोंयाक सेफ करपाक गरज आहा. जीत, एक गजाल दिसता की खूब जाण म्हणटात, बिकॉज यू कम फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्युएन्सी जंय टुरिजम खूब आसा, अशें आसा की हो जो आज जो कर्फ्यू लायला आणि सद्याचे जर नंबर्स पळयले, इवन तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान तालुक्यांतले नंबर्स जर पळयले, अशें दिसता की हो जो कर्फ्यू आसा एक म्हयनोभर पयलीं जर लायिल्लो जाल्यार चड इफेक्टीव जाता आशिल्लें. काय तुका दिसता की इकॉनॉमी आणि हेल्थ ह्या डिबेटा भितर आमी घुस्पून उरले? इकॉनॉमीचे करपाचें कितें आहा पयलीं म्हाका कळना. आतां तुमकां जर फंड जर कोवीड हे करपा खातीर जर सेंट्रलाचे 100 कोटी 200 कोटी येता जाल्यार जर आमी जर लॉकडावन एक म्हयनो पयलीं जर केल्ले, हे जर एक म्हयनो स्ट्रिक्ट लॉकडावन दवरलेले जाल्यार म्हाका दिसना इकॉनॉमीक कितें प्रॉब्लेम जातलो आहले. हांगासर पळोवंक गेल्यार आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन काय जालें, बड्डे जाले, परत लग्न जाली व्हडली व्हडली, इतले व्हडले, आणि पॉलिटिकल लिडर्स हे सेलिब्रेट करतात. जर खरेंच बारीक सामान्य लोकांची काळजी आसली जाल्यार तुम्ही हे अवेअरनेस करून तुम्ही हे करतले आसले, ते करूंक पावना. हांगासर लिडर्सांनी सेलिब्रेशन केले.
सो जर लिडर्स करता जाल्यार बारीक सामान्य लोक कित्याक रावतले? सगळ्यांनी लग्न जावंक, बर्थडे जावंक, कसले पार्टीज जावंक हे चालूच उरले कोस्टल बेल्टीक. सो तेका लागून हे परिणाम भोगचो पडटा आमकां कॉन्स्टिट्युएन्सी. जी एक गजाल दिसता तू आय एम आस्किंग दिस बिकॉज यू आर कम अप विथ अ डिफरंट कॉन्सेप्ट. आणि हांव हे परत परत कित्याक सांगता की आमी परत परत सांगतात कारण जीएमसी भितर ज्या तरेन दोतोर आनी पॅरामेडिक्स काम करतात इज खरेंच हात जोडून नमस्कार करपाचे. डबल आहा कॅपॅसिटी तरी दे आर केटरिंग टू इट. आमी तीन गजाली सतत सांगताले की तालुका लेवलाचेर स्टेप अप हॉस्पिटल्स येवपाक जाय जंय मिनिमम ऑक्सिजन बेड्स आसतल्यो, जाका लागून लोकांक प्रत्येक कडेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ESI किंवा जीएमसीक वचची पडची ना. सिव्हियरिटी वाडटकीरच जाय त्या मनशाक ही बेड मेळपाक शकतली. दुसरें एटलिस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर एक कोवीड केअर सेंटर्स आसची जशी पयलीं आशिल्ली. कारण जशें जितान सांगलें सगळ्या कडेन सेपरेट रूम आसना. जीत यू हॅव डन सेपरेट रूम्स वाय? पळय सेपरेट रूम जर आमी करिना जाल्यार म्हाका सांग एक हॉलान जर सगळ्यांक जर एकीच कडेन हाडले थोड्यांचे सिम्पटम्स मायनर असतात, थोड्यांचे चड असतात सिम्पटम्स. आता तांकां आय थिंक वील गेट बॅक टू जीत. बट म्हाका दिसता एक इम्पॉर्टंट गजाल जी आसा हातूंतली जाचेर सुरवात आमी जिताच्या बरोबर उलोवपाक केल्ली, एक की प्रत्येक गोंयकाराचे फॅमिली एक एकदां व्हडली आसता, टॉयलेट एक आसता. आनी अशी परिस्थिती भितर हांव कित्याक म्हणटा की कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर आज आमदारांनी फुडाकार घेवन, पॉलिटिकल लिडर्सांनी फुडाकार घेवन, एक्टिविस्टांनी फुडाकार घेवन कोवीड केअर सेंटर करपाची गरज आसा. कारण प्रत्येकाक होम आयसोलेशन शक्य आसना, तातूंतल्यान फॅमिली इन्फेक्ट जावपाचोय धोको आसता. म्हणून वाय जीत आय एम कमिंग बॅक टू दॅट क्वेश्चन, यू हॅव कम अप विथ अ थर्ड कायंड ऑफ फॉर्म्युला की आयसोलेशन सेंटर आणि सेपरेट रूम. वाय? पेडणे आता कोविड सेंटर स्टार्ट करता म्हटला, पूण आयज मेरेन थंयसर 2 ते 3 पेशंटूच आहात. कारण तो एंटायर हॉल फुल हॉल घेतला तेंच्यांनी आनी बेड्स घातले, टॉयलेट एक. सो म्हाका सांग जर तो पेशंट जर मायनर सिम्पटम्साचो आहा आणि एक पेशंट हा सारकोच सिरियस आहा, जर मायनर सिम्पटम्स जर 8 दिसांनी जर बरो जावं शकता जाल्यार तेचे सिम्पटम्स आनी एका येवन आनीक जावं शकता. सो तेका लागून म्हाका दिसता कोविड जे पेशंट्स आहात तांकां सेपरेटली दवरले जाल्यारूच ते फास्ट रिकवर जातले. आणि जर सेपरेट दवरिना आनी एकीच कडेन दवरले जाल्यार तो प्रॉब्लेम जातलो. आता हांवें हे सुद्धा रिक्वेस्ट केला चीफ मिनिस्टराक, आमी आमच्या संस्थेतर्फे लेटरूय केला, हेल्थ मिनिस्टराक हेल्थ डिपार्टमेंटूय केला की जर तांकां आयसोलेशन सेंटर आयज आमी केलात हांगा, जर तुमकां दिसता जाल्यार हे कोविड सेंटर करपाक आमी रेडी आहात, तुमचे परमिशन आमकां गरज आहा. कित्याक आयज जर सगळेच हांवें ओदोळी म्हटला तर हे सगळेच जर सरकारूच करतलो आनी हे करतलो म्हणून रावंक जायना. आयज आमी खंय तरी फुडें सरोंक जाय हेल्प करपा खातीर, आमच्या लोकांक हेल्प करपा खातीर. पूण मीन वायल सरकारानूय आमकां हेल्प करूंक जाय. अशें हे स्टार्ट करता तेन्ना सरकारान आमकां मदत करपाची गरज आहा. आतां गेले 3-4 दीस जाले हांवें परमिशनाक मागला, तेंचो एकूय रिप्लाय येवंक ना. हांव नको ते कितें करूंक सोदतात ते अजून पर्यंत म्हाका रिप्लाय येना. आय थिंक एक गजाल म्हाका इम्पॉर्टंट दिसता की आमी ती सदांच एक 2 ते 3 मॉडल उलयताले आनी तातूंत भितरलो हो जो मांद्र्यां जी ट्राय करता इज अ डिफरंट कायंड ऑफ अ मॉडल. आमचे कडेन कोवीड केअर सेंटर आशिल्ली, आमचे कडेन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टर्शरी केअर दिवपी हॉस्पिटल्स आशिल्ली, आनीक आतां खंय तरी बिकॉज ऑफ द सिच्युएशन वी वेर टॉकिंग अबाउट स्टेप अप हॉस्पिटल्स, जी आतां सामकी गरज जाल्या एटलिस्ट तालुका लेवलाचेर स्टेप अप हॉस्पिटल्स आसपाक जाय. आनी आमी इतली सुद्दां सांगिल्लें की बिकॉज ऑफ स्पेस आनी ट्रेन्ड मॅनपावर जर प्रायमरी हेल्थ सेंटर आनी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हांचो एक भाग काडून आयसोलेट करून जर थंय स्टेप अप हॉस्पिटल्स जावपाक शकतात जाल्यार ती करची. सो जांकां ऑक्सिजनाची गरज आसा पूण तांची सिव्हियरिटी तशी ना जीएमसीक व्हरपा सारकी किंवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक व्हरपा सारकी, दे कॅन बी ट्रिटेड इन दोज स्टेप अप हॉस्पिटल्स. एक 2 स्टेप अप हॉस्पिटल सरकारान केल्यात आनी ती सक्सेसफुली चल्ल्यात. तो मॉडल तालुका लेवलाचेर एप्लिकेट जावपाक जाय. कोवीड केअर सेंटर कारण स्पेसाचो कन्स्ट्रेन आसता म्हणून वो कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर एप्लिकेट जावपाक जाय. आनी अशी परिस्थिती भितर ना जीत हॅज कम अप विथ अ व्हेरी इनोवेटीव थिंग कॉल्ड आयसोलेशन सेंटर. फक्त कोवीड केअर सेंटर न्ही,
जाल्यार आयसोलेशन सेंटर इतले रूम आनी एक एक कोवीड पेशंटाक एक रूम सो दॅट कोवीड पेशंट जाचे घरा कडेन आयसोलेट जावप शक्य ना, जागो कमी आसा, कॉमन टॉयलेट आसा म्हणून ताका आयसोलेशन सेंटर, अशी आयसोलेशन सेंटर्सूय जर कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर जर फुडाकार घेवन जर तयार जाली जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारांक भरपूर फायदो जातलो. आनी एज ही सेड की आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन हातूंत कॉन्ट्रिब्यूट करपाची गरज आसा, जाल्यारच ही लढाय आमी जिखपाक शकतले. जीत, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. ग्रेट इनिशिएटीव. आनी म्हाका दिसता रेप्लिकेट जावचो, स्टेप अप हॉस्पिटल्स रेप्लिकेट जावची, आयसोलेशन सेंटर्स रेप्लिकेट जावची, कोवीड केअर सेंटर्स रेप्लिकेट जावची, बिकॉज दॅट इज द ओनली वे. फाल्यां सेकंड वेव आयली किंवा थर्ड वेव आयली, दीस कायंड ऑफ मेकॅनिझम आणि दीस कायंड ऑफ इनोवेटीव इन्फ्रास्ट्रक्चर इज गोईंग टू हेल्प अस इन द लाँग रन. हांव इतल्याचेर थांबतां.